कोरोनाविषयी सॅनिटायझेशन आणि सोशल डिस्टन्सिंग सुरू झाला। पालखी, हॉल आणि रूम बुकिंग, प्रसाद, महाप्रसाद, देवळांचे कॅन्टीन असल्या गजालींनी सॅनिटायझेशन आणि सोशल डिस्टन्सिंग सुरू झाला। टुरिस्टांकूच न्ही, महाजनांकूय मर्यादा। नागेशी बांदोड्या महालक्ष्मी देवस्थानात रूम बुकिंग, कॅन्टीन, टुरिस्टांक प्रवेश बंदीचे निर्देश। माड्डोळा म्हाळशेचे कॅन्टीन बंद, देवळात यो वच करतल्यांक बंधना, पुजाऱ्यांक सॅनिटायझेशन सक्तीचे। देवाची पूजा आरती तितल्यो नित्या भशेन, भाविकांनी ओगीच गर्दी करची न्ही म्हूण उलो। जामावले दामबाबाच्या उत्सवाक नाटकां जावची ना। कोरोनाक लागून लोकांनी टूर भोंवड्यो रद्द केल्ल्यान रेल्वेच्या तिकेट कॅन्सलेशनाक सूट दिल्या। तिकेट कॅन्सलेशनाचे चार्ज रद्द, सगळे पैसे रिटर्न मेळटले। आपल्या मतदारसंघात कोरोना क्वारंटाईन सेंटर नाका म्हूण बीजेपीचो आमदार मंत्री उलयलो। आता म्हाका कळ्ळी खबर आयज एमपीटीचे चालू आहा, एमपीटीचे 4 दीस जाले क्लिनिंग चालू आहा। आता 4 दीस चालू आहा, हांव आसलो आमदार मंत्री जाल्यार एमपीटीचे युनियनान असलेले लोक म्हाका सांगिना, तेंच्यांनी अजून पर्यंत सांगूना कोणें। तेंची सगळ्या कामाक येता ते, हें अशें चल्लां युनियनाच्या एका मनशान म्हाका सांगूना। फक्त आमच्या एका फ्रेंडान एमपीटीतल्या भितरल्यान कळ्ळ्या उपरांत सांगलें। काल सांजची खबर ही हांव पयस आसलो, वास्कोन आसलो। आयज सकाळीं येवन ते सगळे मुवमेंट करता म्हटल्यार हो टायम जालो। चेकिंगाक घेवप आनी बाय फ्लायट कोण येवपाचे आहा पळय तांकां हांगा हाडपाचें तोत्ताले, हे इन्स्ट्रक्शनाच्या भायर आहा न्ही। युनियनान एमपीटी कडेन उलोवंक जालें, चेअरमॅना कडेन, ते आतां उलोवंक जाल्या। आनी युनियनाच्या मनशांक एक्चुअली एमपीटी चेअरमॅनाक सांगपा तेंच्यांनी घालपा जाता, तेंचे लोक हांगा रावता। म्हाका अजून कोणी सांगूना युनियनान। सीएमान केन्ना मेरेन कळटा अशें सांगलां कितें? तशें कांय सांगूना, सीएम खंय तरी बिजी हांव उलयलो तेजे कडेन, आपूण पळयता ते कलेक्टरा कडेन उलयता म्हणटा। मागीर परत हांव कलेक्टराक फोन केला आनी हांव ऑलरेडी स्पोकन टू सीएम, तूं मातशें डायरेक्शन्स घे म्हूण सांगलें। आमी ते कितें जालां तें डेफिनेटली आमकांय वायट दिसता, सगळ्या लोकांक वायट दिसता, पूण ते कंट्रोल करपाक असले स्टेप्स घेवप जाय अशें म्हाजें मत न्ही, म्हाजें प्रामाणीक मत आहा अशें। कारण ते कितले जर फास्ट स्प्रेड जावपा जाल्यार म्हाज्या लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक म्हाका जाय। हांव दुसरे कडेन खंय कितें कर तें सांगिना, पूण तितली पॉप्युलेटेड एरिया चडशे करून करप जाय अशें म्हाजें मत आहा। एज अ गव्हर्मेंट हांव कांय सांगूंक शकना हेचें, पण पब्लिकान स्टँड घेवपाक जाय। म्हाजें हांवें रोल क्लियर केला। Trustees will not inform nobody. So MPT has taken a decision on its own. हांवें जेन्ना वित्ताले चेअरमॅना परत रिपीट करता, एमपीटीन डिसिजन घेवन स्टेट गव्हर्मेंटान घेतलें। आनी जेन्ना अशें डिसास्टर कितें जाता तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंट टेक ओवर करता तेन्ना आपल्या चेअरमॅनान सांगलेलें आसा की आपल्या हाती कांय ना म्हणून। Only today morning we came to know that all the people from the airport they were to be brought and kept in old AO building, that is on the 3rd and 4th floor. त्याच फाटल्यान आमची कमिटी, आमची युनियन कमिटी मेवले आनी आमी डेप्युटी चेअरमॅना वचून हें केलें ताका। तेन्ना आमी तेंचे कलेक्टर ऑर्डर दाखयली, तो सांगपाक लागलो वी हॅव टू फॉलो द कलेक्टर ऑर्डर्स, अदरवायज वी वील बी अरेस्टेड। युनियन डिसिजन वी टूक, वी टोल्ड आवर डेप्युटी चेअरमॅन ऑल्सो, if they have been kept here, our full office staff will remain at Sada and will not attend the work until this is cleared. कोरोनाक लागून जे विदेशी नागरिक गोंयांत उरल्यात तांणी विजा वाडोवन घेवपा खातीर अर्ज करचे म्हूण गोंयच्या फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरान कळीत केला। विजा आनी हेर सुविधां खातीर विदेशी नागरिकांनी ऑफिसांनी येवचे न्ही, ऑनलायन अर्ज करचे म्हूण निवेदन। कोरोना निमतान मार्केटां आनी बस स्टँडाचेरूय नितळसाण सुरू जाल्या। मडगांवां न्यू मार्केटांत मास्क वाटले। अशी जागृती केल्या, म्हणजे लोकांनी आमी मास्क कशें दिल्या, सादें दिल्या, पूण लोकांक तोंडां बांदून फोगता कोण तेजेर चड जाता खंय तें। एक तुजे तुकी पडली जमनीर, ते कोणा लागली आनी तेजे वारें सगळ्यांक लागता म्हणून तें आमी एक बेगीन हें करचें। आनी लोकांनी अशें म्हणजे आपूण स्वताचें आपणें कुयदाद आपूण करची। मडगांवां कदंबा बस स्टँडार आरटीओच्या असिस्टंट डायरेक्टरान बशी तपासल्यो, थंय एक कदंबा नितळसाण नासतना मेळ्ळी। सॅनिटायज केल्या उपरांत ती बस सोडली। आल्लेकर म्हणटा तुमगेली कदंबा बस क्लीन नाशिल्ली म्हणून, तेजेर कितें? ती एक क्लीन नाशिल्ली, ती पणजी डेपोची आसली, ती आमी पणजी डेपोन घेतली आनी ती क्लीन करून आतां आमी ती 12 सोडटले। जेन्ना आल्लेकरान सांगलें तेन्ना तुमी क्लीन केली न्ही? आल्लेकरान सांगलें ती आमच्या डेपोची बस नासल्या ती पणजी डेपोची आसल्या ती भायल्याच्या डेपोन येयल्ली, तेन्ना आमकां रिपोर्ट जाली तेन्ना आमी ती क्लीन केली। ती खंयच्याय डेपोची आसली, जेन्ना तुमच्या हेतून येता तेन्ना तुमचें क्लीन करपाचें काम काय बरोबर आसलें, पूण आमचे 500 बशी आहा, ह्या डेपोक 300 बशी आसा। आमी सगळ्या सर्विलन्स करपाक शकना, एक कितें तरी चुकोवन पडलें आसा जाल्यार ते आमी आमची चूक करता। आमी ती चेंज केली न्ही, आमी डेपोन घेतली बस आनी आमी बस सोडली ती कळ्ळें न्ही, आनी कितें करपाचें। हांगासर ऑल गोवा प्रेसिडेंट जो बस ओनर आसलेलो
तेजें हांवें कॉपरेशन घेवन हांगा सगळ्या बसीचे आमी क्लीन काल इंस्ट्रक्शन दिलें आनी आयज सगळें आमी इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार आमकां सगळ्यो प्रायवेट बसी हांगा क्लीन गावल्यो. आमी तेंचे सगळे कितें डिटेल हांगा बरोवन घेतलेले आसा तेंचे कडसून. आनी मागीर थोड्यो आमकां कदंबा ज्यो आहा पळय कदंबा आमकां थोड्यो क्लीन करूंक गावूंक ना तेन्ना आमी कदंबाच्या मॅनेजराक आपण हाडलो आनी बाबा ह्यो क्लीन बसी नासतना कश्यो केल्यो. आमी मागीर तांकां पॅसेंजराक धाडले आनी गाडयो ताका क्लीन करूंक लायल्यो. तो मागीर तो स्प्रे घेवन येयलो गाडयो क्लीन केल्यो आनी परत्यो मागीर तेणें गाडयो मागीर सोडल्यो. केंद्रान ब्रेस्तारा आनीक कांय गायडलायनी जारी केल्यो. त्या प्रमाण 10 वर्सां सकयल्या आनी 65 वर्सां वयल्या जाणट्यांक घरा रावपाचो सल्लो दिला. 22 मार्चा सावन एकूय आंतरराष्ट्रीय फ्लायट भारतात देवंक शकची ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.